अंतर्गत हे काम सुरू करचे अशा एकमतान ठरले त्या वेळार. आणि ही मुवमेंट जी आसा ही सादारणशी 2011 पर्यंत चल्ली. बार्डीचे आंदोलन पर्यंत चल्ले आणि त्या संघटनेचो अध्यक्ष आसलो प्रकाश गड. त्यानंतर 2012 सालाक जनरल इलेक्शन जाले आणि त्या वेळाचेर हांव भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आमदार जालो. आणि त्यानंतर 2012 साला उपरांत म्हाका की ट्रायबल खात्याची जबाबदारी म्हजी आयली. आणि अशा स्थिती वेळाचेर म्हणजे जो पुढचा एक संदर्भ ते राजकारणांतल्यान भायर उरले अन्य पक्षांक तात्विक दृश्टिकोनांतल्यान आमचे पटना जालें. आणि त्या वेळाचेर हांवें सांगलें की आतां हाचे फुडें म्हजें आनी तुमचें म्हणजे हांव तसो त्या उक्ताया संघटनेचो हांव कोण ना ताजो मेंबर ना. जें काम जावपाक जाय कम्युनिटीक न्याय दिवपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान काम करपाक जाय आतां पर्यंत केल्लें आसा. आणि जर आमची जर पटना सदर जाय जाल्यार आमी हांगाच आमी एकमेका कडेन फातर घेवची. तुम्ही म्हाजे विशीं कांय उलोवचें न्ही आनी हांव तुमच्याच विशीं कांय उलयना. एक अंडरस्टँडींग हाजेर आमी वचचें हें तांकां सांगून हांव तुमच्या भायर सरलो. पण प्रत्यक्ष पळयलें जर जायत संबंद 2012 ते 2017 पर्यंत जो कालखंड पळयलो जर जायत जाल्यार म्हाका ट्रायबल लोकांक खात्याचें काम सुरू करपाक दिवना. ते दर म्हयन्याक दर 2 म्हयन्यांतल्यान प्रेस घेवन जे आसा न्ही म्हजी सरकाराची आमच्या सगळ्यांची बदनामी हो प्रकार तांणी चालू दवरलो. पण हांव केन्नाच ताजेर तुमी साक्ष आसतले हांवें केन्नाच ताजेर रिप्लाय हांव केन्ना दिलेच ना. हांव स्वता काम करत आयलो आनी हांव समाधानी की हांव 2017 पर्यंत आसा न्ही ह्या खात्याक न्याय दिवपा खातीर 25 योजना आंखल्यो आनी प्रत्यक्ष लोकां कडेन इम्प्लिमेंट करपाच्या दृश्टिकोनान ताजो फायदो लोकांक जाता. आता आज जो प्रश्न निर्माण जाता ज्या लोकांकडे म्हजो संबंधच ना त्या लोकांनी मध्येच उठून म्हजे प्रेस कॉन्फरन्स घेवप आनी म्हजे आरोप करपाक कितें जालें असो एक प्रश्न. आता प्रश्न जो आसा म्हणजे सरकाराचो सभापती सरकाराचो मंत्री आणि पक्ष किंवा बखेज म्हणजे सरकारांतल्यान म्हज्या खंयच्या तरी एखाद्या पंच सदस्य किंवा सरपंचाक लक्षांत आयलें की म्हज्याच पंचायतीक मधून पंचायत आसा म्हणजे ट्रायबल भागांतल्यो प्रामुख्यान साधारणशे 15 संस्थांक पयशे दिले. हाजे पयलीं तो विशय आयिल्लो आसा. 15 संस्थांक पयशे आयले आणि ताजे उपरांत ती शोधाशोध सुरू जाली. ते कार्यक्रम खंय जाले कशे जाले कितें जाले आणि बऱ्याच वेळाचेर ते कार्यक्रम ते पावसांत जाले जून जुलयाक जाले आणि जून जुलयाक जाता आसतना ती प्रत्यक्षांत ती 50 लोक सुद्दां बसपाची अशी स्थिती ना आणि त्या वेळाचेर ते 2 लाख 3 लाख रुपया कशे खर्च केले हो एक मुद्दो आयलो. आणि त्या संदर्भातलें निवेदन जे आसा सगळ्या कार्यकर्त्यांनी म्हणजे मंडळ आसतले म्हणजे सरपंच आसतले मुख्यमंत्र्याक दिली आणि तेच निवेदन ताणें म्हाका दिलें. कोणाक तरी आमचे पत्रकार बंधूक कळ्ळें अशें अशें निवेदन दिल्लें आसा. हांवें ताका थोडीशी सक्ती स्थिती आसा आनी सांगली अशें अशें आमचे एक परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. तो प्रेसांक येतकच तो विशय आसा आनी तो वाडलो विधानसभा जाता आसतना विधानसभेक तो विशय आयलो. ही एक बाजू जाली. दुसरी बाजू तुम्ही जो ऑडिओ व्हायरल जाला तो पळयलो तुम्ही ऑडिओ व्हायरल जाला तुम्ही आयकलो सगळ्या प्रेसांत आयला तो तुमचें नांव घेतलंय म्हणजे आनी म्हजें नांव घातलें एक विशय आसा. पूण तातूंत मध्ये एक संस्थेक खंयचे तरी एक संस्थेक मुख्यमंत्र्याच्या डिपार्टमेंटांतल्यान ताका पयशे सँक्शन जाले म्हणजे म्हजो कांयच संबंध ना. मुख्यमंत्र्यांच्या खात्यांतले पयशे ताका अप्रूव जाले आणि ताका लक्षांक आयलें मंत्र्याक लक्षांक आयलें आणि ताणें ज्या तरेन ताणें त्या ऑडिओ ही भाशा वापरली आसा
ती सबंद गोंयच्या जनते समोर पावली हांव ते मोकळ जे सत्य हांवें आयकलां तो म्हणून जात ना म्हणून हांव जर न्याय जो आसा न्ही एक आसपाक जाय तुज्या जर पुर्योळ मतदारसंघात किंवा हांगा आजूबाजू जर एखादे कार्यक्रम जाता कोण तरी दुसरी करता आनी सरकाराची भाशा तुका जर इतलो राग येता स्वाभाविकपणे म्हज्या 17 संस्थांक म्हाका सांगनासतना हांव सभापती सरकाराचो भाग आसा आसून जर म्हज्या भागांतल्या 17 संस्थांक पयशे दिल्यार म्हाका कितें राग येवपाक जाय म्हाका राग येवना हांव शांत आसा न्ही म्हाका राग येता पळय आतां हें कित्याक घडटा हो प्रश्न आमी सरकारा समोर दवरलो मुख्यमंत्र्यान दवरलो आतां मुख्यमंत्र्या समोर दवरलो की विधानसभेक आयलो विधानसभेक ताजेर चवकशी जावपाच्या संदर्भात ही चर्चाय जाली जाल्यार उटा संस्थेक म्हणजे एक प्रकारचो त्रास जावपाचें कारण कितें म्हणजे उटा संस्थेक त्रास जावपाक जायना हो विशय आसा न्ही सभापती मंत्री मुख्यमंत्री आनी विधानसभा इतल्या पर्यंत आसपाक जाय आसलो ना म्हजो प्रश्न आसा की उटा संघटनेन म्हजो संबंदच नासलो तर जाय तुमचे कडेन कसले बऱ्या वायट्या संदर्भात सुद्दां आमचे नासले लागीबान नाका आसलो तर जाय म्हाजे आरोप करपाक कारण कितें हो एक विशय दुसरो ते महत्वाचे विशय आरोप करतलो तर 3-4 विशय ताणें घेतले एक विशय घेतलो आमी जे कार्यक्रम करता तो लोकोत्सव संदर्भात लोकोत्सव ही संकल्पना आमी 2000 करता आणि 2000 तुम्ही चलयत आसतना हांव आमदार नाशिल्लो हांव आमदार जालो 2005 म्हणजे आमदार नसताना सादो कार्यकर्ता आसतना हांवें म्हाजे थिंकींग लेवल फुडें व्हरून तो विशय फुडें मध्यंतरी 2005 जरी आमदार हांव आसलो हांव 2005 ते 11 पर्यंत आसलें ऑपोजिशन म्हणजे सत्तालय काय आमकां विरोधकांक काडून तिचे पयशे दिता अशी परिस्थिती काय ना तशी परिस्थिती नासली पण अशाय स्थितीक हांवें तो म्हजो लोकोत्सव आसा न्ही हांवें फुडें गेलो मागीर हांव मंत्री जालो मंत्री जातकच सरकारान म्हाका म्हणटा थोडोसो म्हाका मदत मेळ्ळी 2017 ते 22 मेरेन हांव कोण ना न्ही परत हांव आमदार ना मंत्री ना उलट म्हज्या आनी सत्ताधाऱ्यांचेर कासल आसली ती 36 न्ही अशाय स्थितीक आमी लोकोत्सव फुडें गेलो आनी आज थोडीशी सरकाराचे समय आज थोडीशी सरकार मदत मेळपाक लागली आणि आज तुम्ही सगळे साक्षीदार आसा म्हणजे हो कार्यक्रम साधो गोंय लेवलचे न्ही हो राष्ट्रीय लेवलचे म्हणजे एका कार्यक्रमाक एखाद्या खेडेगांवांत आसा न्ही 2.5 लाख 2 लाख लोक जर येता आसत तर जाय ती कॅपॅसिटी म्हणजे अशा अत्यंत बरी गजाल पळोवपाक जायना आनी त्या लोकोत्सवाचेर पयशे खंयच्यान येले कशे येले ताजेर आरोप जालो हांव बाब प्रकाश वेळीप आनी ताका सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की ताणें तुका सगळ्या प्रकारच्या म्हणजे हिशोब आनी बाकी सगळें दिता सगळ्या प्रकारचे हिशोब तुजे टीम जी आसता न्ही सगळी फौज घेवन तूं यो सगळ्या प्रकारचो हिशोब हांव तुका दितां आनी त्या नंतर तुवें जर म्हाका तुवें सांगलें की हांगा चोरलें अशें सांगता जाय ती प्रूव केल्लें आसा तर जाय आनी प्रूव करचें अशें म्हणटा म्हणजे सगळे प्रकार दिवपाक तयार आतां केन्ना केन्ना कशें आसा दुसरो अत्यंत महत्वाचो मुद्दो आसा न्ही तो म्हज्या शाळे संदर्भात बलराम इन्स्टिट्यूट आसा न्ही आज म्हाका दिसता आजूय म्हाका दिसता म्हाका अभिमान दिसता म्हजो स्वताचो अभिमान दिसता आनी ताजी दखल घेवन जी आसा न्ही अमेरिकेच्या युनिव्हर्सिटीन सुटल्यान जी आसा न्ही म्हाका डॉक्टरेट पावली ह्या विशयाक एखाद्या ग्रामीण भागांतलें एज्युकेशन कशें स्ट्रेंथन जावचें त्याच म्हणजे बलराम इन्स्टिट्यूट आमी 2008 सुरू केलें आनी आजूय आमी आज आश्रम स्कुलाच्या निमित्तान एक जरी बिल्डिंग आमी प्रत्यक्ष सुरू जाली जाल्यार आज रिमोट भागांतल्यो जितल्यो शाळा आसा प्राथमीक शाळा पूर्ण दिसाच्या सरकाराच्यो शाळा सगळ्यो गोंयभराच्यो अर्दी दिसाच्या शाळा आमी पूर्ण दिसाच्या 1000 भुरग्यांची जेवणाची वेवस्था पर दिसा ताची ज्या तरेन स्पोर्ट्स टॅलंट बाकी सगळ्या प्रकारचे जे नर्चर करता आमी ह्या विशया खातीर दीस रात काम करता म्हणजे ग्रामीण भागांतल्या भुरग्यां खातीर आनी आज म्हाका दिसता म्हाका प्रकाश बाबळी म्हाजी किवी इतल्या खातीर येता तो सामाजीक क्षेत्राचो मनीस
तो शिक्षण क्षेत्रातलो मनीस. म्हणजे कशा तरेन बलराम इन्स्टिट्यूट 7 आसतना आज जी चलयता आणि ताजे संदर्भात ताणी उलयलें म्हाका खूब वायट दिसता. म्हणजे गोंयभरांतले देशभरांतले लोक त्या विशया खातीर जर म्हजें कौतुक करता जायत म्हज्याच समाजांतलो एक मनीस बुजुर्ग नेता बुजुर्ग असो मनीस आसा न्ही तो त्या विशया खातीर म्हजी निंदा करता ताचो मदत केली. म्हाका एक विचारपाचें आसा ह्या सगळ्या फाटल्यान प्रेस कॉन्फरन्सांनी घेण्या फाटल्यान तुमी म्हणटा की त्याचो कांय संबंध ना. मंत्री विधानसभा म्हजे कंप्लीट करपाचें म्हजे विशय म्हाका जाणारू कंप्लीट करपाचो. ह्या विशयाचेर जो आरोप केलो पळय जी ताणें एक आरोप केलो ती आमची बलराम डे केअर जी शाळा आसा न्ही ती सरकाराच्या आमच्या जे क्वॉर्टर्स जे रिकामे आशिल्ले क्वॉर्टर्स पीडब्ल्यूचे तातूंत चलता. आनी त्या संदर्भात तांणी आमी सरकाराचे रेंट जे आसा फारीक करपाचें. इतले आमी काम करता सरकारा कडेन मुख्यमंत्री कडेन आमी सांगलें आसा की आमकां ते बेआउट करचें. आतां ते बेआउट आमी करता सरकाराचे संबंध आमचो आसत जातले ते पयशे खाले किंवा त्या पयशांचे आरोप रमेश रोहराची करपाक हाजो संबंध कितें आसा. म्हणजे जर आमी सरकारान फाल्यां सांगलें की बाबा तूं आमी बेआउट करिना जाल्यार आमकां ते भरचेच पडटलें न्ही ते पडटलें बी. आमी ना म्हणना आमी बाबा सरकाराक आमी लुबाडणें दिवंक अशें ना. ताजी एक क्लियरिटी आसा न्ही सगळ्या घेवपाक जाय. आमचे डे केअर स्कूल हे गव्हर्मेंटाच्या क्वॉर्टर्सांत चलता. आमी क्वॉर्टर्सांत ताचें भाडें सरकाराक फारीक करपाचें आसा. आमी इतले बरे म्हणजे अनेक प्रकारचे काम बरें करता आसतना सरकार म्हणजे आमच्या हस्ते सरकारा कडेन तें बेआउट करचें अशें म्हणून आमी आमचो प्रस्ताव करता. समज सरकारान जर आमी तें बेआउट केलें नासत तर जाय फाल्यां आमी ते पयशे पडटा. म्हणजे ताचेर आरोप आमचे करपाक तातूंतल्यान कितें करपाक सिद्ध करपाक म्हणजे हे विशय आसा. त्यामुळे म्हाका इतलें दिसता की हें सगळें करता आसतना म्हणजे प्रकाश बाब बेळीक आमचो एक ह्या सगळ्या मुवमेंटाक आशिल्लो म्हणजे सामाजीक शिक्षणीक वेळाचेर आसा तो म्हणजे सहकार क्षेत्रांत आसा. ताचो एक रेस्पेक्ट आनी ताचो एक वेगळ्या प्रकारचो आदर मान आसा. अशें आसतना सुद्दां तो जेन्ना उलयता त्यामुळे म्हाका इतलेंच म्हणजे आसा ताज्याक 70 वर्सां जाल्लीं आसा. म्हणजे 60 नंतर ते बुद्धी कशें म्हणटा आमी हें म्हणटा लाठी बुद्धी म्हणटा म्हणजे आपले 70 नंतर आसा न्ही बाळ बुद्धी जी आसा न्ही म्हणजे तो आतां हातूंत गेल्लो आसा. म्हाका ताज्या संदर्भात कांय उलोवपाचें ना. आज हांवें विशेश करून ती प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जे सगळ्याक रिटर्न दिता त्या खातीर ताजे बरोबर जे बशिल्ले ते तरूण आसात. म्हणजे एक त्या तरुणाक जे आसा की एक तर बऱ्या तरेचें शिक्षण दिवचें आनी तर ताका अजून जर क्लियरिटी म्हणजे शाळे संदर्भात एक विशय ताणें काडलो. म्हणजे ताणें एक विशय काडलो 43 करोडाचे फ्रॉड केलो. 43 म्हणजे मुळात जी आश्रम शाळा बांदली ताजो टोटल कॉस्ट आसा तो 29 CR. आमी पेपर दिलो म्हणजे 20 म्हणजे प्रत्यक्ष स्कूल बिल्डिंग हॉस्टेल बिल्डिंग बाकी सगळें मेळून आसा न्ही 29 CR. म्हणजे हे आनी बांदताय कोण GSIC बांदता म्हणजे आज ते हँडओव्हर केलो. म्हणजे तातूंतल्यान म्हणजे चुकीचो मेसेज लोकांक दिवपाक सोदता. म्हणजे 43 करोड म्हणजे तातूंत हांवें भ्रश्टाचार केलो. म्हणजे त्या प्रकाश वेळपंतांनी सिद्ध करली त्या 43 करोड म्हणजे केन्ना कशें ताजे बरोबरचे सांगाते आसता पळय सांगाती ते पिवळ्या नदरेचे आसता. म्हणजे ताका जग सगळें पिवळें दिसता. आणि तातूंत कोण हांव सांग म्हाका पूण ताका तो मिसगायड केला म्हणटा तुमी मिसगायड केला. म्हाका हांव तें म्हणटा म्हाजी क्लियरिटी आसा ज्या वेळाचेर त्या वेळाचेर आज पर्यंत हांवें म्हजेर कोणेंच म्हणजे म्हजे आज पर्यंत सादे भ्रश्टाचाराचो आरोप हांव ज्या क्षणा म्हजे रमेश रोहराचे भ्रश्टाचाराचो आरोप येतलो त्या क्षणाक राजकारण सोडूंचें आसा न्ही म्हजे इंट्रस्ट आसा राजकारणापेक्षा समाजकारणांत. आनी त्यामुळे ते ह्या सगळ्या म्हणजे कोणें जर अशा प्रकारचे हे सिद्ध केले आसत जाल्यार हांव त्या क्षणाक रिजायन जावंक बरोबर. नाही एक डायरेक्ट प्रश्न आता हे सगळे जे चल्ला त्याच्या फाटल्यान गोविंद गावडेचो हात आसा काय ना तुमकां कितें दिसता. नाही कशें आसा कोणाचो हात आसता म्हाका खबर ना. समर्थन जर कोणी कोणाचें आसत ना पूण तेका समर्थन दिता आसतना तुमकां ओपोज कित्याक करता काय संबंध आसा न्ही म्हजो संबंध त्या उठा संघटने खंयचोच ना.
त्यामुळे बरोय नाही वाईटही नाही. पण सर त्याका जेन्ना समर्थन या सगळ्या गजालीचे मरे त्यांका जे आरोप आसात ते खंडन करता आमकां आणि या म्हणजे अशा प्रकारे गोष्टी जावन निषेध करता. त्यांका जेन्ना समर्थक करता तुमकां कित्याक ओपोज करता ते तुमचे एलिगेशन कित्याक करता? पळय एक गजाल कशें आसा, आज जितल्यो पर्यंत ट्रायबल मुवमेंट जाले पळय त्यो काणकोणांत जाता म्हजे कडच्यान सुरू काकोयचे मुवमेंट म्हजे कडच्यान सुरू उठाचे मुवमेंट म्हजे कडच्यान सुरू जे जे आज म्हणजे या सगळ्या ट्रायबल मुवमेंटाचे केंद्रबिंदू जे आसा न्ही काणकोण आनी हांव म्हणजे आज कशें हांवें तात्वीक दृश्टिकोनांतल्यान पठना त्यामुळे ताचे कडेन फारकत घेतना म्हज्या कामाची दिशाच हांव वेगळी केली. म्हणजे श्रमदान वचून दी राजकीय सामाजीक क्षेत्रांत दिशाच म्हणजे हांव फक्त केवळ ट्रायबल लोकां पुरतोच हांव रावना. म्हणजे राजकारण सामाजीकरणाच्या गोंयच्या हिता खातीर हांव कितें करूं शकता त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव बरयलें. आनी आज कांय जाणांनी आसा न्ही आज रमेश रोडकर व्हड जायत चल्ला म्हणजे म्हणजे आज ती डॉक्टरेट जावं आनी अन्य कितें कांय लोकांक दुःख म्हणजे आसा ती स्वाभावीक न्ही. म्हणजे रमेश रोडकर व्हड जालो जायत न्ही बारीक दुसरो मनीस आसा न्ही तो ल्हान जाता. पण हांव म्हजें म्हणणें आसा की हांव व्हड जालो पळय आसा न्ही तो स्वताच्या कश्टार हांवें लायन मारली हांवें कोणाचो विश्वास करना. आनी आयची घडी तरी हांव सांगता तुका म्हाका कोणाच्या संदर्भांत विकृत म्हणजे कोणाची हांव एकदां मुख्यमंत्र्याक सांगलें हांवें ह्या टर्माक मोय सुद्दां मानिना म्हणजे कोणाचे एक सुद्दां नांव कोणाचें रिवेंज दवरना म्हणजे राजकीय आनी सामाजीक आसा. त्यामुळे की दूख कितें आसा हांवें जर कोणाच्या विशयान केन्नाच द्वेश करूं ना कोणाचेच वायट करूं ना जाल्यार ह्या अशा तरेचे लोक आरोप करून समाजा मध्ये एक प्रकारची म्हजी प्रतिमा आसा न्ही ते म्हणजे दाखपाचो प्रयत्न करता की त्यामुळे हांव इतलें सांगता की अशा लोकांक दिसता की योग्य वेळाचेर चूक तुम्ही न्ही आयज जो निषेध करता तो उटा संघटनेचो करता की आयज ज्या लोकांनी पत्रकार परिशद घेतली त्यांचो करता? उटा संघटनेचो न्ही उटा संघटनेचे प्रतिनिधी म्हणून बसल्या हो सगळो जो संघर्ष तो आदिवासींचो नेतो कोण हे ठरवपा खातीर चल्ला नाल्यार तुमचे एलिगेशन कित्याक खबर ना पळय हांव जे म्हजेर आरोप जाले ते हांवें आज पर्यंत पळय 2012 ते 2017 पर्यंत म्हजे जितले आरोप जाले पळय न्ही काम करता आसतना म्हणजे एज ए मंत्री आसतना हांवें केन्नाच तुमच्या रिप्लाय दिवपाक गेलो कित्याक दिलो की हांव मंत्री आसा हांवें काम करपाचें हांव करता म्हजी स्वताची कॉन्फिडन्स आनी हांव करत गेलो आनी ताजे दखल जी आसा न्ही सबंद गोंयभरचे लोक आसा पूण हाका लागून शेड्यूल ट्रायब कम्युनिटी आसा न्ही ताचेर फायदो जावपाचो सोडून नुकसान जाता अशें दिसता. सगळे जाता न्ही जातात न्ही अशेंच की जे बेजीक जे कांय नीड्स बेजीक प्रश्न आसा कम्युनिटी आसा ते खरे म्हळ्यार जॉयंट लेग व्हरपाक जाय सर्वे व्हरपाक जाय चिकलफी करपाचो गोविंद गावडेचे जेन्ना आरोप जाताले तेन्ना प्रत्येक फावटी म्हणटा हो एक एसटी समाजाचो मनीस मंत्री जाला म्हणून आपणाचेर कांय लोक विशेष लोक आपणाचेर आरोप सकयल उडोवपाक पूण आतां तुमी हांवें की म्हज्या मतदारसंघात पूर्ण एपिसोड सांगलो आसा म्हज्या मतदारसंघात जें घडला ताजे कडेन हांवें केला बाकी तुमच्या मतदारसंघात 17 संस्था आसात पळय दिल्या त्यो काँग्रेसच्यो तुमचे विरोधीच्यो त्यो 17 संस्था आसात एक गांव निवडून येतकच जे आसा न्ही ते लोक म्हजे सगळे म्हजे ते कोणाचे पण ऍटलिस्ट जेन्ना एक संस्थेक जर दिता आनी ताका जर इतलो राग येतलो जायत न्ही जाल्यार स्वाभावीकपणे आसा न्ही एक सभापतीचो प्रोटोकॉल सांगून बाबा तांकां बाबा ह्या संस्थेक आमी पयशे दिला ऍटलिस्ट ती त्या कार्यक्रमाक तूं वचपाक जाय त्या कार्यक्रमाक तुजे पंच आसतले सरपंच आसतले तूं चल अशें सांगपाक जाय. रिझन कितें आयले तुमी सादारण तांदोडे तुमी ह्या विशया संदर्भात कालय जो विषय जालो पळय त्यामुळे ताची चौकशी जातली जावपाक आसता अशें तांणी मंत्र्यान मान्य केली. सर तुम्ही म्हटलं न्ही एलिगेशन प्रूव्ह करचें म्हणून तुम्ही पॉलिटिक्स करता म्हणून समज ते एलिगेशन प्रूव्ह करूं शकना जाल्यार कोणी जे एलिगेशन शकन जाल्यार पळय तेणे कशें आसा शकन जाल्यार तूं तांकां विचारपाक जाय तो प्रश्न. पूण तुमी कितें डिमांड करता समज ते एलिगेशन प्रूव्ह करूं शकना जाल्यार म्हणून सांगलें तुका म्हजे सगळे एक प्रश्न म्हणजे हांव जे संदर्भ आसा न्ही ते बलराम शिक्षण संस्थे संदर्भातले आर्थीक वेव्हारा संदर्भातले पूर्ण म्हणजे किताब हें आसा आनी हांवें खर्च करूं ना ते जे साठी मारला ते कितले पयशे खर्च केला कशें केला ते आनी तेवूय खंयचे आसतना हांव मंत्री ना त्या कालखंडात
जे 2017 ते 2022 या कालखंडात त्या कालखंडात ट्रायबल वेलफेअर खात्याचो मंत्री गोविंद गावडे. तवडकर बाब, त्या काळात म्हणजे म्हज्याय मंत्रीच्या कालखंडामध्ये ते काम कंप्लीट जालें अशें ना. जे मान्य प्रयत्न निधीच्यान पयशे हाडप आसा तो प्रयत्न होतो त्या प्रयत्नामध्ये. दुसरो जो विषय आसा लोकोत्सवा संदर्भात आसा न्ही, हांव सांगता अशें न्ही, तो जर इव्हेंट मॅनेजमेंटाक कितें आसा तर जायत न्ही जाल्यार ताजें व्हॅल्युएशन जें आसा न्ही 5 ते 7 कोटी म्हणजे पाळोळें बीच धरून आगोंद बीच धरून लोलये बीच धरून जे आसा न्ही संबंद काणकोणकार येदो मोठो कार्यक्रम करपाची म्हणजे जवळ जवळ देशभरांतले 2-2.5 लाख खेचून हाडपाचे आसा न्ही. पण अशा ह्या कार्यक्रमाचे आसा न्ही खंय तरी गालबोट ते राबोव येता तोय आसा तेंय सगळें उक्तें आसा. तुमी हेत पळयात कशे कार्यक्रम करता. जर तुमकां ते म्हाजे कडेन जर बरें आसत जाता ते शिकून घेयात करा दुसरे कडेन करचें पडटा. पयर आमी बातमी छापली की हे प्रकरण मिटलें, दोघांकूय समजयलें आनी हे प्रकरण मिटलें अशें सांगलें. पण आतां ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक लागून हे परत वाडटा अशें दिसना, हे परत भितूंतल्यान जेन्ना हांव प्रेस करपाक हांव कितें म्हणाचें करूं ना. फक्त हांवें म्हज्या मतदारसंघाक ज्यो 17 संस्था दिल्यो म्हणजे स्वाभाविकपणान हांव त्या सरकाराचो एक मुख्य घटक आनी मुख्य घटक आसले कारणान म्हाका खबर आसपाक जाय आसली की बाबा ह्या संस्थांक ते पयशे दिले. तीच विषय आसा न्ही तो मुख्यमंत्र्याक आमी दवरलो, तोच विशय आमी आमच्या अध्यक्षांक दवरलो. लक्षांत घे हांवें प्रॉपर फॉर्माचेर दवरलो. म्हणजे मदीं तरी आमची जी प्रेस आयले तर अशी गजाल घडला आनी ती गजाल जी आसा विधानसभा चालू आसले कारणान ती गजाल मागीर विरोधी लोकांनी विरोधी पक्षाच्या लोकांनी आडयली. म्हणजे तो विषय वाडलो आणि तो विषय चर्चाय जालो आणि चर्चाय जातकच की त्या संदर्भातली चौकशी जावची मंत्र्यानं मान्य केला, मुख्यमंत्र्यानं मान्य केला. हांवें ताजेर म्हजो कॉमेंट अशें आसतना तो विषय वाडोवपाचो विषय कांयच ना. रमेश बाब, तो ऑडिओ लीक जाला पळया, तो ऑडिओ असो लोक म्हणतात की तुमच्या माध्यमांतल्यान बीन लीक जाला काय म्हणून. हांव सांगता हांगा देवाक स्मरून सांगता तो व्हिडिओ हांवें व्हायरल करूं ना. पण तुम्ही तो मिटिंगेर वाजयलो 4 जाणांची जी मिटिंग जाली मिटिंग आसली मिटिंगवर ओके. ओवरऑल सिच्युएशन पळयत जाल्यार तुवें एक स्टेटमेंट फाटल्या दिसांनी आमकां म्हटलेलें की आपूण आख्खे गोंयचे हे मागतलो म्हणून ते एज फार एज ते फाटल्या दिसांनी तुमचे ते नदरे काडलेले. कशें आसा जेन्ना म्हज्या मतदारसंघात जावं शकता ते अन्य कडेन जावं ते चौकशी करता. सो मागले तुमी ते मागले हांव जिल्ल्या सभेन दिवना. तुमकां दिसता की उठा संघटना जी आसा ती खंय तरी राजकीय जाल्या सध्या म्हणून आनी आदिवासींचे प्रश्न आनी बाकीचे प्रश्न थंय उरल्या. नाही तांकां कशें ताणें आज ज्या तरेन प्रेस घेतली पळय की म्हाका टार्गेट करपा खातीर पण हेच्या फाटल्यान कोण ते तुम्ही सांगा. हे प्रेस कॉन्फरन्स तेंचे आज घेवन अरे हांवें फाटल्यान सांगपाक करत ना. प्रकाश वेळीप जो आसा कोणाचे समर्थक ते सगळे? आयकय प्रकाश वेळीप अत्यंत सिनियर म्हणजे ज्येष्ठ आनी अशें सगळ्या सामाजीक क्षेत्रांत किंवा राजकीय क्षेत्रांत आशिल्लो म्हणजे दिग्गज म्हणजे तो आसा. ताका समाजातले बरे वायट्या संदर्भात ताका खबर आसा. हांव भागीदारो करता म्हणजे एक बुजुर्ग मनशान जे आसा न्ही अशा तरेचे हे करची न्ही. हो प्रश्न कित्या खातीर आयलो की विधानसभा तुम्ही मंत्री इतल्या पुरतो तो मर्यादित प्रश्न आसलो ते मदीं कितें आयले. हांव तोच विशय तेच्या खातीर विशय तोच विचारता